विसावा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात महिला संगीत नाट्य सर्त जाली। ह्या सर्तीचो उक्तावण सुवाळो मारिस्तांच्या हस्तुकी जालो। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। परीक्षक ह्या सगळ्या फुडल्या जे नाटकां आसतली हांव तांचे मनाकाळजांतल्यान आभार मानता। तशेंच आमचे राजीव गांधी कला मंदिराचे सगळे कावन्सिल मेंबर्स हांचो आमकां भरपूर सहयोग मेळटा। खंयचे कठीण परिस्थितीक ते आमकां रोखडेच आमच्या मतीक रोखडेच धांवन येतात आनी जबाबदारी सगळी ते आपल्या खांद्यार घेतात। हांव तांच्या मनाकाळजांतल्यान आभार मानता। आज हांगा हजर आशिल्ले पत्रकार मिडिया तांचे हांव राजीव गांधी कला मंदिरा तर्फे मनापासून आभार मानता। तशेंच आमचो जो स्टाफ आसा कांयच अडचण करनासतना कांयच कुरकुर करनासतना ते असले प्रोग्राम केन्नाय रातचो वेळ जाय पर्यंत ते हांगा आसतात आनी तांच्या बद्दल तांचे केन्नाच कटकट आसना। हांव तांकांय सारके मनापासून तांचे आभार मानता। आज महिला संगीत नाट्य स्पर्धा च्या वतीन दोन शब्द सांगपाक हांव तुमच्या समोर आसा। महिला संगीत नाट्य स्पर्धा ही म्हज्या दृश्टीन खरें म्हणल्यार एक खूब आवडीची अशी गजाल। प्रत्येकाचे एक स्वप्न आसता, खाशेलें अशें स्वप्न की व्हड जातकच आपूण कोण तरी एक व्हडलो जातलो। कांयची स्वप्नां पूर्ण जातात, कांयची स्वप्नां पूर्ण जायनात, पूण प्रत्येक जाण ती स्वप्नां पूर्ण करपाक आपल्या परीन प्रयत्न करीत आसता। थोड्याची ल्हान स्वप्नां आसतात, थोड्याची व्हड स्वप्नां आसतात, पूण ही जर स्वप्नां पूर्ण जातली जाल्यार प्रयत्न करप खूब गरजेचें आसता। मेहनत घेवप, ताचेर अभ्यास करप, आपल्या आंगान आशिल्ल्यो सगळे गुण सर्वार्थान आपली क्षमता वाडोवप, आंगान चिकाटी दवरप आनी ही स्वप्नां आपली पूर्ण करप।